पयलो विन्सीच्या काजार ते चेडवा लागीं जावंक जाय. शट अप यू बँडकार. लिसन, आमच्या फॅमिलीन आयज पोरयान कोणूच नाचोंक हांगा पळय इल्ले इल्ले दिसता, तूंय पळय इल्ले इल्ले दिसता. तुमकां ह्या स्टेटमेंटाचेर सायन करूंक काय प्रॉब्लेम जावचे ना न्हू? हो तुजो एडवान्स. देव बरें करूं. गाडी जाता डबा डबा, सोबीत चलो वारेवा, उडीन ठेवता मोगाची हवा. गुड इवनिंग मॅन, हाव आर यू? नाचचे गावचे. भयणी लागीं कितें बोंगपाचें आसा तें बोंग आनी मागीर लाग चलो. जावय नंबर 1, तूं मवाली नंबर 1. सासू माये ना सांगाता डिस्को आनी बायला, फॉरेनचो चेडो पळय जावय जावन आयला. जावय नंबर 1, जावय नंबर 1, तुजो जावय नंबर 1. राष्ट्रीय पंचायत राज दिसा निमतान राज्यातल्या पंचायतींनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. कांय पंचायतींनी खासा ग्रामसभा जाल्यो, जाल्यार कांय पंचायतींनी भुरग्यांक ग्रामसभा कशी आसता ते कळचे म्हूण चिल्ड्रन्स ग्रामसभा दवरिल्ली. नुव्या ग्रामसभेत थंयचो आमदार आनी पंचायत संचालक उलयले. आमी आज सांबाळूंक जाय टू सेव आवर बायोडायवर्सिटी. हे आमी आयज आतां आमच्या गोंयांत जायतो प्रभाव पडलेलो आसा. आमच्यो विलेजीस PDA वयतात, म्युनिसिपालिटी वयता म्हणून आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन ह्यो विलेजीस सांबाळपाक जाय. हांव MLA जावन चड खुशाल कित्याक म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक 6 विलेजी आसात आनी हे विलेजींक आमकां सगळे शेतां भाटां वो नदी दर्यो हे आहा देखून. ताका लागून हांव मागता तुमचे लागीं आमची ही सगळी आमची आयडेंटिटी आहा ती आमी सांबाळची. सी गांवांनी एक अशी परिस्थिती आसपाक शकता की इलेक्ट्रीक पोल्स एवरीथिंग इज फायन. यू हॅव अ स्टेट ऑफ आर्ट पंचायत. द लायब्ररीज आर देयर, द मार्केट कॉम्प्लेक्स आर देयर, बट देन एट द एंड ऑफ द डे जस्ट टेक अराउंड इन द इवनिंग प्रत्येक लायटी खांद्यापोना जर एक बेबदो मेळ्ळो जावं भुरगे जर पिता जावं ड्रग्स उडटा अशें जर पंचायतीचे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सात मेळ्ळे, दॅट इज नॉट द सायन ऑफ अ मॉडल विलेज. सो मॉडल विलेज इज दॅट विलेज which inculcates value among the people, which teaches them the value, which teaches them the skills. शेरावली खासा ग्रामसभेत कांय जाणांचो भोवमान जालो. पंचायतीन जॅक सिकेराचो फोटो लायलो. कार्यावळीक आमदार चर्चिल आशिल्लो. राग धरचो न्हय कोणेच. हो भाव जोरी तोरी हिंदू जाल्लो तर ताचो मुळमेत एक घरांत आसतालो. हो भाव कॅथलीक जावन मातशें आमकां त्रास जाता. कित्याक जे मनशान काम केलां तळ्यांत दुखता. आमी सगळे मनीस एकूच, हिंदू जावं क्रिस्तांव मुसलमान भाव, पूण आमी डिफरन्स करूंक फावना ह्या कामाचेर. नावेले धर्मापुरातूय पंचायत राज दीस जालो. थंय भुरग्यां खातीर चित्रकला सर्त दवरिल्ली. भुरग्यां खातीर सिंगिंग ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन दवरला आनी आमगे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनाक 55 भुरगीं पार्टिसिपेट जाल्या. So on this day, at least the village panchayat of Navili resolves strongly to ask the government of Goa to ensure that this devolution of powers from the government to the panchayats should take place in terms of devolution of powers as well as devolution of finances, so we can manage the primary schools, the primary health centers, the small scale irrigation projects, the small scale electrification projects, so that they can more effectively, more efficiently see that they are managed and the public gets the benefit. पंचवाडी पंचायतीन भोवमान सुवाळो दवरिल्लो. ह्या खासा दिसा आमच्या पंचायतीन थारायलें की जे आमच्या पंचायत क्षेत्रांत जे कलावंत लोक आसात तांचे खंय तरी आमी एक वळख दाखोवपाक जाय, जाल्यार खंय तरी तांकां फेलिसिटेट करपाक जाय.
तर आयज ह्या दिसा आमी सगळ्यांनी थारावने आयज तांचो सत्कार घडोवन हाडिल्लो आसा. भुरग्यांक ग्रामसभा कशी आसता हें कळचें म्हूण 70 नगरगांव पंचायतीन खासा कार्यावळ दवरिल्ली. पंचायत स्थापन करपाचें उद्दिश्ट कितें, जो अधिकार तांकां दिल्लेलो आसा ताचो सर्वसामान्य कसो वापर करूंक शकता किंवा सुविधा थंय उपलब्ध आसा हे सगळ्याची जाण तुमकां आसल्यार फुडें ती सोयीस्कर जातली. ह्या दृश्टीकोनासून किंवा तुमचे कितें प्रश्न आसा ते पंचायती कडेन मांडून पंचायतीचेर कितें तोडगो काडूंक शकता जाल्यार इंट्रोड्यूस करपाक एक ग्रामसभा पयलीं पासून एक प्रोसिजर आसा. पण हांगा ती आमची बाल ग्रामसभा अजून कडेन जाल्ली ना. ही जी ग्रामसभा आहे ती पहिली ग्रामसभा. बाल ग्रामसभा ही खरोखरच बरो, कारण जे आमचे नवीन भुरगे आहा ते 18 वर्सां सकयले भुरगे आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळना. तर ते आपले जी समस्या जे प्रॉब्लेम ते फेस करता ते शेअर करू शकना. तसोच हो एक जो बरो प्लॅटफॉर्म आसा, हांगा एक नवीन लिडर तयार जावंक शकता, नवीन जो मायंडसेट आसा तो घडोवंक शकता. किंवा तशेंच त्या भुरग्यांक जी पंचायती बद्दल थोडी फार म्हायती आसूंक जाय की बाबा सरपंचाची निवड कशी जाता, पंच आमचे मेंबर बसून नेमकी करता कितें पंचायतीत, हो तांकां एक सारासर एक आमी हांगा इन्फॉर्मेशन दिलेली आसा जेणे करून तांकां एक शॉर्ट एक पंचायती बद्दल ज्ञान आसपाचें. ग्रामसभेक आयिल्ल्या भुरग्यांनी ग्रावंडाचो इश्यू काडलो. आमकां खेळपाक ग्रावंड ना, खेळपाक ग्रावंड ना, पूण सायडीन कुळागर आसा. पूण खेळटाना भितून बॉल वयता तेन्ना ब्लड आमकां तापयता. तुमचे मेन ग्रावंड जाय पंचायतीन, तो आमी प्रपोज शिवोले पंचायतीनूय बालसभा जाली. ग्रामसभे पयलीं स्वच्छ भारत ड्रायव्ह जाली. आमची सड्यांचीच थोडी भुरगीं थोडी हॉलिडेक मामागेर हांगा थंयसर गेल्लेली आसा हॉलिडेक, ताका लागून आमकां थोडी धांगर भुरगीं मेळिल्लीं आसा. पूण तितून आमचे डेप्युटी सरपंच आसले आनी हांव आसलो, आमचे सेक्रेटरी आनी आमचे ते हेजे येयल्ले गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटाचे इंजिनियर आनी एक स्टाफ येयल्लो, तेंच्यांनी पार्ट घेतलेलो आसा. आनी तितून भुरग्यांनी बरें इंटरेक्ट जालें, आमी बरें डिस्कशन केलें आनी भुरग्यांनी बरी आमची सड्यांची भुरगीं बरी हुशार आसा. तेंच्यांनी मांडलें की विचारलें तेंकां आमी बाबा तुमकां कितें डिफिकल्टी दिसता, तुमकां कितें हांगा. ते म्हणलें पयले सुवातेर उदकाचें म्हणलें सारकें उदक येना नळाक, ते एक सांगलें तेंच्यांनी भुरग्यांनी. दुसरें तेंच्यांनी सांगलें की लायट खूब फाटी वयता म्हणून लायटीचे, ताका लागून तांकां सारकें टायम टू टायम स्टडी बी करूंक मेळना लायटीक लागून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांगेचो पुलीस सब इन्स्पेक्टर सुदीन रेडकरान डेड बॉडीच्या इश्यू वेल्यान थंयच्या एकल्याचेर खोट मारिल्ल्याचें प्रकरण सध्या सोशल मिडियाचेर बरेंच गाजता. खोट मारल्या उपरांत बुरश्यो गाळ्यो घालपी त्या PSIची GRP ट्रान्सफर करून चवकशी सुरू केल्या. सोशल मिडियाचेर खोट मारपाच्या प्रकरणाचो व्हिडिओ बरोच गाजता. हो व्हिडिओ पळयात.